आशिल्ली पण सकाळ सांजे आमी न्यूज पळयता अरे तुमकां तरी न्यूज पळोवपाक मेळ्ळा तरी आसतले बट सिन्स मॉर्निंग आय हॅव बीन जस्ट रनिंग अराउंड द पुलीस स्टेशन्स एंड एट दिस पॉइंट आय फर्स्ट वुड लायक टू आयज आमी सगळीं जाण आमी आझाद मैदानान हा कित्याक आमचे यूथ जे हा डिसायड केला की एक प्रोटेस्ट जावपाक जाय इन सपोर्ट ऑफ सोनम वांगचुक एज वेल एज द सीजेपी जे कितें जाला दिल्लीत when it comes to like fighting against corruption and in this format it is like changing the education system and we want the resignation of our union minister of education, that is Dharmendra Pradhan. It is high time that the PM and all the high delegates understand the importance of what the country is demanding, and especially the youth. Enough of youth have died for this cause, and I think so it's high time that they realize this. Otherwise, there's going to be even more crazy revolution. Like today, what we saw in the morning, how the youth were treated with lathi charge. This is how you treat the youth. It was supposed to be a peaceful protest right up to the parliament. This is how you treat the youth. You don't care anything about the youth of the country. And this is why the youth are coming out in big numbers just to voice up, to make you, the BJP government, known that we want a change. And only the change will happen when you listen to us. So kindly listen to the youth who are there. And I feel very proud today to support the youth and have come down to be with them, walk with them and shout slogans with them. Because I'm a mother myself, and also to all the people who are watching here, you have children at home who are going to grow up. Some are talk for them, voice up for them. Others, your children will ask, what did you do for the country when the country needed you the most? So come down on ground level and stand up and voice up. Now is the time. 2026 elections are coming up close. Make the change, and it starts from now. Others, we will burn like this. We will totally burn like this. All right? So make a difference, people, and come down. God bless you all. Please be there for the next protest. My name is Cecil Rodriguez, and I'm a very proud citizen of Goa and the country India. Finally, for a reason that you started today, can you give us again what are the demands and what is the message? This country has great minds. One of the great minds that I am talking about is Sir Sonam Wangchuk sir. He is an innovator, an educator, a scientist, and he has also worked with Indian Army. Tenna tumka khabar nashile, he's anti-national, this and that. But now that he's asking for the fundamental rights, suddenly all the issues have started. And the demand is very simple, sir. The great mind should be very busy creating great things, and the students should be in school studying. We want the things that are not right, the system and problems asa, the breakdowns je asa, teka fix kara. You have given us a fundamental right as right to education, then also deliver that. So that is a simple ask की आमका शिकपाक जाय आणि आमची एक्झामीची कॅलेंडर फिक्स करा आणि give due respect to the students, because Banapad police station and collector's office, everybody has been very supportive, and the way you have shown support to us, trust us, we will make this country a proud country, a great country on us, and we will continue doing these protests, and please be with us like this. It's a big feat, because getting such a big crowd, organizing such thing and peacefully done is a big achievement. We need to, the patches that the ugly patches Goa is getting, taka parat green करपाचे असे इनिशिएटिव्ह वाढ असे खूप कितें. तुम्ही सगळे अनऑफिशियल ऑफ द रेकॉर्ड दवरले, कित्याक तुम्ही हांवें खंयच पळोवना यू आर रिकॉर्डिंग एनीबडीज नंबर, नेम, so to contact them or something. How do you plan to reach out to everyone every time? Actually, we had not planned that so many people will turn up for this event. त्याच्या खातीर आमी हे सगळे चिंतोंक नांव आनी नंबर करून दवरपाक जाय. एक्चुअली ते करपाक जाय आशिल्ले, बट नो वरीज. एक फावट उलो मारलो, इतलो लोक आयलो, परत आमी उलो मारतली, परत. कितें सांगपाचें येदो व्हडलो यूथ टर्न आउट गोंयान? पयलीं म्हणल्यार खुबसो दूख दिसता म्हाका, कित्याक सोनम वांगचूक सर आनी कितलेशे स्टुडंट तेंची पेरंट्स आमी पळयता की दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर ते उपोशणाक बसले, आनी म्हाका खबर आसा की हांव 6 दिसांचो उपोशण ह्याच आझाद मैदानाचेर केल्ले. तो 20च्या वयर उपोशण केले, कितलेशे स्टुडंटांनी उपोशण केले, आनी हे करपाचो कारण कितें? एकूच कारण तो म्हटल्यार जे पेपर लीक सद्याक देशभरान जाल्ले, आनी त्या पेपर लिकाच्या अगेन्स्ट जी आमचे स्टुडंट्स जे आसा ते स्टुडंट्सांचो आवाज जो आसा तो सीजेपीच्या अंडर आवाज रचलो, आणि जंतर मंतराचेर ते ठामपणे प्रोटेस्टाक बसले.
आणि एकूच जो डिमांड, जो व्हडलो डिमांड आसलो तो म्हटल्यार युनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हेजे रेजिग्नेशन दिवचे म्हणून. आणि रेजिग्नेशन दिवचे साडून म्हटल्यार अकाउंटेबिलिटी आपल्या सरकाराची दवरपाच्या साडून आयज आयज इतलो दूख दिसता म्हाका, कित्याक त्या पद्दतीन लाठी चार्ज केल्ली आसा, तकलेंचेर मारलेले आसा, भुरग्यांक नाका शिवड केल्ले आसा. हे पळोवन तरी दूख दिसता की ह्या देशाक गावले आणि स्वतंत्र मेळोन आमी पळयताले की एक प्रॉस्परस कंट्री जातली, आणि प्रॉस्परसली म्हटल्यार एक आमी म्हणटा ग्रोईंग कंट्री म्हणटा. जावं ही ग्रोईंग कंट्रीचो आयज हालत कितें जालें, आयज आमच्या युथांक मार खावचो पडटा, आमच्या स्टुडंटांक मार खावचो पडटा, ना की तांकां जस्टीस दिवपाचो. सो ह्या सरकाराची आमी तीव्रपणे निंदा करता की तेंच्यांनी ज्या तरेन आमचे भुरग्यांचेर, आमच्या तरणाट्याचेर, आमच्या फ्युचराचेर अटॅक जो केल्लो आसा हो तांकां कसोच खपचिना. आणि परत एकदा आमचो पूर्णपणा जो पाठिंबो आसा सोनम वांगचूक सराक आणि बाकीचे सगळे स्टुडंटांक तो आमचो कंटिन्युअस आसतलो. आणि आयज ज्या तरेन आमचे गोंयचे तरणाटे, गोंयचे भुरगे हांगा येयल्ले आसा, हो एक बारीकसो प्रोटेस्ट, कॅन्डल लायट पिसफूल प्रोटेस्ट, मात कितल्या प्रमाणात थोड्याच आवाजान उजवाड जे एनजीओ आसा तांकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी एक बरो प्रोटेस्ट हांगा ऑर्गनायज केलो. आणि ह्याच पद्दतीन आमी सगळे गोंयकार एकजूट रावया. यूथ आणि जेनझी जे म्हणटा हे फुडली जनरेशन आसा, हे फुडले जनरेशन एकूच मागणी करता, ज्या कडेन हेच न्हू इश्यू जे गोंया खातीर जावं देशा खातीर घातक आसा, हो सरकार ज्या तरेन आमच्या करप्शनान बुडलेलो आसा आणि ज्या तरेन हो सरकार गोंय काबार करपाक सोदता, देश काबार करपाक सोदता, हेज्या विरोधान आमचो आवाज हो बुलंद जावपाक जाय. आणि जेन्ची फुडली जनरेशन आसा, आयज जेन्ना आमी फुडें सरता तेन्ना कोणूय कितें करीत, आमी पळयलें की दिल्लीन कितलेशे लाठीचार्ज केले, मारले, फोडले, तरी पूण ते म्हणलेले आमी क्रांती करतले. आणि ही क्रांतीची गरज जी आसा ती आयज आसा आणि फुडें पासून गोंयकार करतले. जय हिंद, जय गोंय. सरकारान आतां जयसर प्रोटेस्ट जाला थंयसर न्हू तांकां डिक्लेअर केला एंटी नॅशनल जॉर्ज सोरोस पळय सरकारा कडेन कांय ऑप्शन ना. सरकार आमचेर कोंबडे मारीत आहले, पण ज्या तरेन आयच्या दिसा जो सरकारान केल्लें आसा, अरे मातशी तरी काकूड येवपाक जाय. आयज जे भुरगे आसा ते खंयच्या पक्षाचे न्हू, सगळ्या पक्षाचे भुरगे शिकता एड्युकेशन फिल्डान. आयज तुम्ही आपापणाचे म्हटल्यार आमी पळयले की आपणाच्या भुरग्यांक तुम्ही भायल्या देशांत घालता, तुमचे कडेन कोट्यांनी पयशे आसा, पण बारीक समाजाचे लोक जे आसा, ते भुरगे जे आसा ते शिकपाक जेन्ना वयता तेंकां तेंचो रिस्पेक्ट दवरपाची गरज आसा. आणि तेकाच लागून आमी सरकार निवडून दिता, ना की हे पेपर लीक करून आपणाक जाय तेंकां पास करून तेंकां मनमानी करपाक. सो हेजो आमी विरोध करता. आणि हांव सदांच हेच्या फुडें पासून जेन्ना जेन्ना आमचे जेनजी आपयतले आमी तेंच्या वांगडा आसा, आणि फुडें पासून हो आवाज हांव परत एकदा मागता जेनजी कडेन की आमी समज जेनजी फुडें सरले नाल्यार हेंची फुटतली आणि हेंकां घरा बसचें पडटलें. थँक्यू. Stop the train. Only two lines. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. मातरम मातरम. वंदे मातरम. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की जय. जिंदाबाद जिंदाबाद. Student unity जिंदाबाद. भारत माता की जय. भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद. स्टूडेंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. ये गांधी वाली, ये नेहरू वाली, ये भगत सिंह की हम लेकर रहेंगे, हम न झुकेंगे, हम न रुकेंगे, हम छीन के लेंगे, हम लड़ के लेंगे, हम मर के लेंगे, हम लेके रहेंगे. चाहे कर लो तो चाहे कर लो, कुछ भी कर लो, ये हक हमारा, ये जान से प्यारी, ये जान से प्यारी, संविधान हमारा, अधिकार हमारा. जिंदाबाद. जिंदाबाद. जिंदाबाद.
भारत माता के करा खातीर